आमचो देऊ रातीन सारको कोणी तेंकलो जाल्यार पडटलो सर आज तुम्ही पेटन गेल्ले आणि थंय परिस्थिती पळयत जाल्यार की रस्ते फुटला तेजेर रिएक्शन कितें आसा आनी कशे तरेन पळयता तुमी तेका नाही कलवर्ट्स विच हॅव बीन देयर इन दिस पर्टिक्युलर रोड जे सगळे कनेक्टिंग साल्वादोर दिमून नाल्यार सुकूर नाल्यार पॅन्जी फ्रांक आसा ते कितलीशीच वर्सां जाली दे हॅव नॉट बीन डन खंय आमकां जमता ते आमी करून घेतले पूण दीस प्रोपोजल्स ऑफ कलवर्ट्स हॅज बीन अ मेजर इशू फ्रॉम 2014 मनोहर पर्रीकर आसतना नोट एप्रूव करून घेतले आमी GSIDC करतले म्हणून मागीर ताणें सांगलें PWDंतल्यान करया ड्युरींग माय टेन्युअर ऑल्सो आय मूव्ड इट थ्रू PWD सो PWD करतले म्हणून आता इन दॅट वॉर ऑफ कोण करतलो कितें न करतलो हातून वी आर हॅविंग इश्यूज वेर दीस कलवर्ट्स आर कन्सर्न हे कलवर्ट्स पयलीं पायप घालून वयल्यान डांबर घाल्लो आशिल्लो आता दे आर ओपनिंग अप एंड द पायप्स आर लूजनिंग आउट एंड दीस पायप्स हॅव ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर वॉटर फ्लो we basically needed these puttings to be made with a proper concrete slabs galon. We needed to ensure that these big culverts are completed rather than saying these are big culverts. We would say these are small mini bridges which need to be converted, and these are very important that this connect our people to the villages. पाठारा वयल्यान थंय वतले जाल्यार हेच रस्ते आनी ह्या रस्त्यांक कनेक्ट करपाक हीच कलवटां वाटेर आसा. आय वर्ज्ड अपॉन द प्रेझेंट PWD मिनिस्टर ऑल्सो जाताले बेगीन करून दी. सध्या सरकाराची व्यवस्था आर्थीक कितें आसा तें आमकां खबर आसा. इन एडिशन टू इट पोरवोरीम आज तांणी अशें दवरलां की दे आर गिविंग दॅट स्टेप मदरली ट्रिटमेंट टू सी दॅट द डेव्हलपमेंट डजंट टेक प्लेस अँड पीपल सफर. हांकां राजकारण करपाचें सगळ्याच कडेन जी संवय जाल्ली आसा ताजें एक ज्वालंत उदाहरण म्हणटा तें all my paperwork, all my notes, all my letters to the earlier chief minister and the present PWD minister all are on record to say that we need these things to be done. हो एक आज जाला इश्यू. पूण हे फुडले आमचे तोड्डा गणपती देवळा कडेन मेजर व्हडलो ब्रिज आसा. तो ब्रिज मे कॉलेप्स एनी टायम. वी हॅव हॅड इन्स्पेक्शन्स, वी हॅव हॅड मिटिंग्स, बट मेजर कॉस्ट आसा म्हणून दे स्टील नॉट टेकिंग इट अप. हे विशय एखादी असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान आमकां ते घेवन परत फुडें वचचेंच पडटलें. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा की हे इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज वेन वी आर हॅविंग पीपल टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग hundreds of crores of rupees on 60th year of liberation. म्हाका दिसना आमी लिबरेट जाल्या कशें, कारण आमी बारीक बारीक गजाल्यांक हर घर नल बट नो जल, रस्ते सारके ना, इलेक्ट्रिसिटी अजून सारकी जायना, सिवरेजीचो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. प्रिज्यूम should be our fundamental rights on the 60th year at least, and money should be spent. I think the government is not able to understand development. They have been talking about it, they are not understanding it. त्या खातीर मेलावली सारकेले डेव्हलपमेंट जे लोकांक नाका थंय फोर्स करप, आनी जंय डेव्हलपमेंट खरें क्रिटिसायझिंग एवरी इश्यू हॅज बीन अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल वे ऑफ थिंकिंग. हे आज पर्यंत लिबरेशनाच्या वेळाच्यान आतां म्हाका दिसना खंयचोच मुख्यमंत्री असो आशिल्लो जो इतल्या बारीकसाणीन इतल्या धर्तीचेर काम करतालो. बरें करतालो, वी वूड एप्रिशिएटेड, बट इतल्या धर्तीचेर रावन जेन्ना काम वायट करता तेन्ना वायट दिसता की शेवटी सगळे गोंयकार लोक तो बीजेपीक मत मारू न मारू टायप ऑफ रोड्स which leads to accidents, which leads to in the coming days. अनेक विषय पळयता जाल्यार ती मानशेचेर थंय सारके इलिगॅलिटी नेट बी उडयता आनी कामां चालू केला. इवन तेंचे लोक म्हणटा की सच थिंग्स. ताजो विशय पळय पूर्ण गांव भायर आयले की तांणी जें उदक सोडिल्लें इलिगली आपल्या खातीर नुस्तें धरपाक, तातूंत सगळीं शेतां पडीक गेली. आतां जेन्ना शेत वाट लागता, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फील्ड water entering the field. It changes the whole culture of that particular soil which is there. जेन्ना खारसाण त्या मातयेन येता तातूंत आनी 2-3 वर्सां तर कांयच लावपूय मेळना.
आनी अंदू आमच्या लोकांनी अळसाणे भेंडे बाकीच्यो भाजयो लायिल्ल्यो आनी त्यो वयर येताल्यो भायर सरच्या पयलीं सगळ्यो नश्ट जाल्यो त्या दिसा सगळे शेतकरी पोट तिडकीन येवन देर वॉज अ लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम वीच वी वेंट पुट द थिंग्स इन प्लेस टूक अ कमिटमेंट फ्रॉम शेतकरी असोसिएशन टूक अ कमिटमेंट फ्रॉम मामलेदार्स ऑफिस तो एक कोटवाळे आयलो ताजे कडल्यान and asked the DYSP himself who was there to ensure that patrolling starts and action is being taken. हे सगळे करतकर 3-4 दिसा भितर before acting on the association, if the association has got the guts to परत जाळ सोडपाक आनी नुस्तें धरपाक हातून क्लियर कट कळटा की पुलीस रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट and the government might be in revenue department म्हणना but certain officials of the revenue department who are turning a blind eye to this must be involved somewhere in this. ना जाल्यार ह्या गतीचेर येवन जेन्ना गांव एकठांय जावन बोवाळ करता आनी सांगता की कितें प्रॉब्लेम द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स लायक कोटवाळे द एके केम एक्नॉलेज दॅट प्रॉब्लेम शेतकरी असोसिएशन ते दिसा जाता जाल्यार कोण नाल्यार कोण हांगा फाटल्यान पॉलिटिसायज करूंक सोदता. आमी हे परवरी जावंक शकचे ना. हांव समज फक्त सरकाराक एक्झॅक्टली 48 वरां दिता 24 वरां रादर टू एन्श्युअर दॅट दे टेक करेक्टिव्ह मेजर्स. If they fail, the government will be responsible for any law and order which comes up the way because of this. Because सध्या शेतकऱ्यांचे पोटार तांणी पांय दवरला. सरकाराक हे आनी संवय जाल्यार लोकांचेर पांय दवरून फुडें वचपाचें आनी तेंच ह्या शेतकऱ्यांचेर हे सरकार करीत आसा. आनी ह्यो मानश्यो कित्याक ऑक्शन जावना जाल्यार ऑक्शन जायना आसतना जाळ घालूंक मेळटा काय ना आनी खंयच्या कायद्यान आसा हें तांणी आमकां सांगचें हें करूंक शकता जाल्यार. ना जाल्यार we need to ensure that this is taken over by the government and everything is stopped so that at least this type of issues do not come up just for a benefit of few. The whole village is disturbed. एक बारीक 4-5 जणांच्या स्वार्था खातीर एक 10 जणांक नुस्तें मेळटा म्हणटा त्या स्वार्था खातीर पूर्ण गांव जे शेतकरी वर्ग आसा जे शेतकरी आनी बारीक समाजाचे लोक आसा ते आपले पोट हातून भरतात तांच्या पोटार हे पांय दवरता आनी हो चार्ज हांव बेठोच सरकाराचेर करना. सरकाराचेर करता कारण आमी स्वता थंय वचून जेन्ना सगळें आमी पळोवन घेतलां अँड वी हॅड गिवन इनफ टायम अँड इनफ थिंग्स फॉर एक्शन टू बी टेकन. एक्शन जावूच ना ताजे पेक्षा टेनर असोसिएशन आपले फुडलें काम करता हातून पुलिसेची पेट्रोलिंग खंय आशिल्ली. वाय विल द पुलीस पेट्रोलिंग नॉट टेक प्लेस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ऑर इफ पुलीस पेट्रोलिंग टूक प्लेस जाळ कशी लायली जेन्ना कमिटमेंट दिल्लो DYSPन ते जावचें ना म्हणून जाल्यार लायली कशी. दुसरें एकेन आमकां कमिटमेंट दिल्लो की जो पर्यंत रिपेर जायना तितले पर्यंत आमी स्लूज गेट ऑक्शन करचे ना आनी काडूंक दिवचे ना. नॉर्मल ऑक्शन टायम इज 15th डिसेंबर वेर सगळ्यो मानश्यो ऑक्शन जाता. ते न जाता हें परत सुरू जाला. कशें जाता. तिसरें सेम थिंग कंटिन्यूज एट सांपोल कातोर वीच इज जस्ट नेक्स्ट टू इट आनी थंय पॉलिटिसायज करता आसतना कोण तरी एसोसिएशनाक चेअरमॅन येता आमच्या गांवच्या लोकांक घाटी म्हणटा. आय थिंक दीस आर थिंग्स वीच समबडी इज कमिंग आनी आपल्या स्वार्था खातीर इज पॉलिटिसायझिंग द इश्यू. We will not accept this, neither will we take it easily. समज सरकार आणि तांचे हे शेतकरी असोसिएशन जाग्यार घालना ही गांवचे लोक मेलावलें एक्झाम्पल जाल्लें आसा. हें आतां पुरवरी सुरू जातलें. तेन्ना आमी शेतकारी म्हणटा आनी खंय तरी एक आवाज येता की आत्मनिर्भर भारत म्हणून जाल्यार हाव यू वील रिएक्ट शेतकारां आनी हे गजाली भितर. आतां आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करतले जाल्यार सरकार कितें करूंक शकता तें हांव नकळो पूण आमी एक्चुअली चालन सारकें घेतिल्लें आसा बाय ट्रायंग टू मेक आवर शेतकरी आत्मनिर्भर. स्वता आमचे शेतकरी आत्मनिर्भर जावचो म्हणून आमी हांव स्वता त्रास घेता टू एन्श्योर की तांचे प्रॉब्लेम्स अंडरस्टँड कर तांचे प्रॉब्लेम रिजॉल्व कर तांकां जाय तो सपोर्ट दी. आमी आमच्या लेवलाचेर करतात. सरकार कांयच करना. सरकार फक्त पयशे फंक्शनाचेर मोडटा की आत्मनिर्भर जायात म्हणून आनी जो शेतकरी आत्मनिर्भर जावंक सोदता ताजी वाट कशी लावपाची तो हो सरकार असो सेटिंगा करून करता. तर स्वयंपूर्ण गोंय आनी जावपाचें सोडून दी. आत्मनिर्भर मनशाक करपाक ह्या कोविड टायम्सार तुम्ही सांगता खरें पूण हे फक्त भाशणां पुरते उरला सरकाराचे. देर इज नो ग्राउंड रियलिटी फॉर विच दिस इज हॅपनिंग. आय विल अर्ज अपॉन द चीफ मिनिस्टर हू इज सपोज टू बी द लिडर ऑफ द स्टेट टू कम आउट ऑफ दॅट शेल की तो बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर म्हणून तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर अँड ही हॅज टू बिहेव लायक वन. तुम्ही आता मेळावळीचो विशय काढलो तुम्ही जाल्यार तितून आता कालूच विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केलो जाल्यार तुम्ही तुमचे रिएक्शन कशें आसतलें हेजेर शेर मेळावळीचेर. IITचो विशय लास्ट 8-9 महिने चालू आसा. मेलावलीच्या लोकांक हांव अक्षरशः काळजांतल्यान सॅल्यूट करता.
मनांतल्यान सॅल्यूट करता की दे शोन द वे. लोकांची शक्ती कशी असता आणि लोकशक्ती एक कडेन असल्यार कशी असता ती हांणी परत दाखोवन दिल्ली आसा. अंदू 68 आणि whenever these types of revolution is coming, either it starts from कुंकोली or वाळपय. पयलीं पोर्तुगीज तेंपाक थंय दाखयल्लें आसा. लास्ट टायम कोंकणीन दाखयल्लें, आज वाळपयन दाखयल्लें आसा. वाळपयच्या लोकांनी ज्या तरेन हिम्मत दाखयल्या, did not bow down to pressure, did not bow down to any दादागिरी, did not bow down to the fear of police, is the fruit what they have got. And I really salute the people. कितें कोणाचो आशिल्लो की वाळपयत हाडपा जाय, सत्तरीत हाडपा जाय, हो इंट्रस्ट कोणाचो? आज हेल्थ मिनिस्टरान सरळ सांगला की आपूण टाकून ना म्हणून. आय थिंक वॉट एवर ही हॅज टेकन टुडे अंडर प्रेशर और वॉट एवर इज अ डिसिजन विच इज इन फेवर ऑफ वॉट द पीपल हॅव टेकन. आणि हे मेलावलीच्या लोकांनी कितें मागिल्लें? सादें मागिल्लें की आमकां हांगा नाका. अरे म्हाका एक सांगा, सादो बरो जागो जो आसता तो पयलीं डेव्हलपमेंट हाडपाक नश्ट करप आनी तो परत मागीर झाडां लावन ब्युटिफाय करप आनी ते गांव नाका म्हणटा. बरी बरी कुळागरां आसा ती पयलीं नश्ट करप, मागीर IIT हाडप आनी परत झाडां लावप, हाका डेव्हलपमेंट म्हणटा काय? एक बॅरन जे लँड आसा जंय कांयच ना, जंय कितें तुमी करूंक शकता आनी झाडां लावंक शकता थंय करप, विच इज द डेव्हलपमेंट दॅट दी लूक एट. दीस इज एक्झॅक्टली. समज अशें करतले जाल्यार मनशाक अक्कल जाय पडटा आनी ह्या सरकारान ही अक्कलाची मातशी कमीपण आसा. ही अक्कल नाशिल्ल्यान वारंवार हे परत परत हे प्रॉब्लेम करता की ह्या ऑटोक्रेटिक नेचरान दिसता की आपूण सांगता ते सत्य म्हणून. आणि त्या खातीर आज मेलावलीच्या लोकांक जांकां हांव खरेंच सलाम ठोकता, तांणी दाखोवन दिल्लें आसा आज गोंयांक की बरोबर रावले, एकवटीन रावले, युनायटेड रावले जाल्यार खंयचीय गजाल जावंक शकना अशें ना. and is a very good example which has started from Melavali. This rippling effect will be felt. आज तांचो आमदारान तांचे प्रेशराच्या अंडर हे सकम्ड. दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री. आज चीफ मिनिस्टर अजून पर्यंत उलोवना. कित्याक उलोवना अजून प्रश्न लोकांनी विचारपाची गरज आसा. पूण मेलावलीच्या लोकांक जे आज करून दाखयल्लें आसा इज डेफिनेटली टू बी सॅल्युटेड. कित्याक जेन्ना लँड ते दिवंक सोदना आनी तांच्या लँडाचो हक्क मालकी अजून ते मागीत आसात आनी बरी कुळागरां वाट लावन डेव्हलपमेंट हाडूंक सोदता. आमकां IIT जायच, वी आर नॉट अगेन्स्ट IIT, वी नीड IIT इन गोवा. But IIT has to come in Goa, which is having a okay from the people in that particular area. जय लोकांक IIT जाय थंय IIT वरची. आज समज आमी JEC जी सुरू जाल्ली त्या वाठारांत समज जागो आसा आनी ते दिवंक मेळटाले, why it went to Sangay and from there to Sattari and now back out from Sattari is still a question. अजून सत्तरीच्यान भायर येवना. आय होप बेटर सेन्स प्रिवेल्स. आता तरी ज्या लोकांक अक्कल ना तांकां अक्कल मातशी येवची आणि रायट डिसिजन्स घेवचे जे लोकांच्या गोंयच्या हितान आणि खास करून मेलावली सत्तरीच्या लोकांच्या हितान आसतले. विश्वजीत राणे म्हणटा की आपण CMA कडेन उलयतलो आनी स्क्रॅप करपाक वयतलो म्हणून IIT. आर यू बिलीव इन हिम? जेन्ना सरकार आसता तेन्ना कॅबिनेट आसता, पास्ट डिसिजन्स शो देर आर मिस्टेक्स मेड फ्रॉम एट एवरी पॉयंट वेन दीस थिंग हेज कम टुडे. आय वूड कॉल इट अ मिस्टेक. कित्याक ज्या दिसाच्यान IIT अनावन्स जाल्या त्या दिसाच्यान लोक ते आमकां नाका म्हणून सांगताले. तेन्ना पयले तांणी प्रेशर ट्राय केलो. वॉट आय अंडरस्टँड वे ट्रान्सफर्स वे डन, देर वेर पुलीस हू क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यू. हो सगळो प्रेशर जेन्ना लोकांनी घेतलो पूण दे डीड नॉट बाव डावन, तेन्ना लोकशक्ती खरी ती दाखयल्ली आसा. आज सरकारा भितर कोण कोणाक पत्र बरयता, आन्सर इज चीफ मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. कित्याक शेवटी गव्हर्मेंट इज ऑफ 27 people including the MLAs and the ministers in that. There have been tribal issues, there have been issues of the other area things which have been concerned to Melavali, आणि ताज्या खातीर सरकारान हाजेर जाप दिवपाची गरज आसा आणि इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा. स्पेशली टू नो वॉट एक्झॅक्टली वॉज द इंटरेस्ट टू बी सो स्टबन अबाउट स्टेईंग बॅक इन सत्तरी इन स्पायट ऑफ द पीपल रिजेक्टिंग दिस. लास्ट क्वेश्चन विचारता. गोंया भितर पळयत जाल्यार यूथ खूब बरे शिकलेले आसा, पण अनएम्प्लॉयमेंट ज्या प्रमाणे वाडत आसा गोंया भितर, तेजेर तुमी कशें रिएक्ट करता? लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर असताना, IT मिनिस्टर असताना आय टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स अंडर द गायडन्स ऑफ आवर मनोहर भाई. अनफॉर्च्युनेटली तो ना, हांवूय मिनिस्ट्रीन ना, आनी लिगसी ऑफ मनोहर पर्रीकर कशी काबार करपाची ह्या सरकारान प्रोएक्टीव घेतिल्लें आसा. अनएम्प्लॉयमेंटाच्या विशयाचेर आय कॅन टॉक फॉर लॉंग, कित्याक वी हॅड टार्गेटेड 30% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू बी कॅटर्ड टू
एट वेरियस लेवल्स ऑफ अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड अँड स्किल्ड. ताज्या खातीर थोडे वी डिडंट ओनली टॉक, वी वॉक द टॉक. तेन्ना आमी सरकाराकडे 2-3 योजना आमी बरोबर बसून केल्यो आनी वी स्टार्टेड स्किलिंग अकॅडमी. सिप्ला जावं, ताज जावं, युनिकॅम जावं, असे काही फार्मास्युटिकल्स आणि काही हॉटेल इंडस्ट्रीजा कडेन टायअप करून आमी भुरग्यांक ऑन ट्रेनिंग घाल्लें आशिल्लें. जे ईच पर्सन वॉज गेटिंग अबाउट 10,000 रुपीज सो दॅट ही कूड गेट शॉप फ्लोर ट्रेनिंग अँड शॉप भितरले हातूंतल्यान क्लासरूम ट्रेनिंग ऑल्सो which could tune in that the bridge was the employed, the companies wanted skilled people and we had a lot of unskilled people to skill them and take them. This was the whole action plan. आणि हे सगळे करपाक अमरेला आम्ही तयार केली, एक मॉडेल कॅरियर सेंटर करपाचे तयार केले विथ द हेल्प ऑफ द सेंटर. श्रम शक्ती भवनान 4th फ्लोरार हांवें ते फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक घेतलो. वी मेड द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी. जुलय 19 आमी भायर आसा. ऑगस्ट 19 आमी 15 ऑगस्ट 2019 वॉज द प्लॅन टू इनॉग्रेट दॅट प्लेस. आता 15 ऑगस्ट 2020 जाली आणि आता जानेवारी पावले आमी. 26 जानेवारी तरी लागीं पावता. म्हाका तरी दिसता मॉडेल कॅरियर सेंटर शूड बी इनॉग्रेटेड एट अर्लियस्ट. ही पॉलिटिक्स बंद जावपाक जाय कित्याक मॉडेल कॅरियर सेंटर वॉज अ प्लेस फॉर कॅरियर गायडन्स, कावन्सिलिंग, ट्रेनिंग्स, सगळे अमरेलाचे केल्ली. इट वूड कॅटर टू द अनएम्प्लॉयड यूथ टू बी रेडी टू बी एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज. एक म्हणल्यार रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन द गव्हर्मेंट सेक्टर आणि सेकंड पीपल टू बी पुट इन इंडस्ट्रीज. बेठ्यात उलयली भाशणां ठोकली म्हूण जायना. वी हॅव वॉक द टॉक फॉर 2.5 years. ते परफॉर्मन्स हांवें कितें केला त्या टायमार एज IT मिनिस्टर अँड लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट इज देअर व्हेरी क्लियरली अँड एज अ रेव्हन्यू मिनिस्टर वॉट सिस्टम टू बी बॉट इन. त्या सिस्टमाचेर हो सरकार चलता. नाल्यार कोविडा वेळार जेन्ना गव्हर्नन्साचो प्लॅटफॉर्म जाय आशिल्लो, पोर्टल जाय आशिल्लो, हो पोर्टल जो आमी तेन्ना घाल्लो, नाल्यार सरकारी वेवस्था नाशिल्ली. आणि आज परत ह्या सरकारा कडेन अर्ज करता की मॉडेल कॅरियर सेंटर जे अनएम्प्लॉयड युथा खातीर आमी चालू करूंक सोदताले ताजेर तरी पॉलिटिक्स करनाका, ते चालू करा. आमी तें बी CIIक घेतिल्लो भितर. आय डोंट नो इफ दॅट एक्झिस्ट नाव. वी हॅड टेकन CII बिकॉज दॅट बॉडी वूड बी चॅनलायझिंग प्रॉपर थिंग टू नॉट ओनली स्किल but also talk to the industries, understand their requirement and skill them to the industry requirement. So this was the way to bridge the gap between the employer and the employee. आणि हे समज आम्ही त्यांना करून सगळे रेडी दवरले. लास्ट दॅट वॉज सरकार हाजेर बसला, देन इट इज ओनली द गव्हर्नमेंट टू बी ब्लेम्ड. ना जाल्यार अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट अ रिस्पेक्टेबल सॅलरी जो प्लॅन आम्ही काडिल्लो वूड हॅव स्टार्टेड थ्रू द मॉडेल कॅरियर सेंटर. पण म्हजी मागणी तरी आसा जी मॉडेल कॅरियर सेंटर भुरग्यांक अनएम्प्लॉयड युथांक केल्लो ताजेर राजकारण करनाका. तुम्ही बाब मनोहर पर्रीकर लिगसी काबार करूंक सोदता म्हूण नवें कितें करूंक सोदता जाय ते तुमचे तुम्ही पळयात राजकारण. बट वेन इट कम्स टू द यूथ, स्टॉप प्लेइंग पॉलिटिक्स विथ द यूथ ऑफ गोवा. They need a channel to channelize their energies and ensure that they get employed somewhere. कोविड टाइम्स have been testing times आणि आता खरेंच लोकांक गरज आसा जॉबांची. ताज्या खातीर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट सफायज करतले आणि भुरग्यांकूय कावन्सिल करतले जाल्यार मॉडेल कॅरियर सेंटर ओपन जावचेच पडटले आणि जाता इतल्या बेगीन. कित्याक तेन्ना समज जाल्लें ऑलमोस्ट रेडी. आतां पर्यंत कित्या खातीर उरला हे सरकाराक तुमी प्रश्न विचारपाची गरज आसा. मिडियम. थँक्यू.